your joint. Praise God. Happy? Yes. या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अर्घ तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वाकानी तुका जेसू, या दिसा पासत आणि आमच्या जिविता पासत तुका अर्घ दिता जेसू. आमकां सगल्यांक एक एकल्याक तुवें नांवान आपोवन हाडल्यान जेसू. आमी तुका विंचून काडूंक ना, बोगोर तुवें आमकां विंचून काडल्यान. तुजें उतर आयकोन आमच्या जिवितांत मास जावंक. सुम्या जेसू, मनीस फकत हुंड्या वरवीं जियेना, पूण तुज्या एक एक उतरांतल्यान आमी जियेता. तुजें उतर जावन आसा आमकां उजवाड. तुजें उतर आमच्या पावलांक उबारलेलो दिवो आनी उजवाड आमच्या वाटेचो. अर्घ आनी मोहिमा तुका जेसू. जेजू, ह्या पवित्र पुस्तकांत लिपलोले गूट आसात ते आमकां उक्ते कर आनी ह्या उतराची समजणी दुसऱ्यांकूय दिवंक आमकां आदार दी. Hallelujah. पवित्र आत्मो आयज भाव विन्संताच्या तोंडांतल्यान कितें आमकां शिकयता तें आमी बरे भाशेन निहाळूंक, तें मेडिटेट करूंक, आमचें जिवीत निटायेर हाडूंक आनी नवसरूंक आमकां आदार दी. आनी दिसान दीस अदीक पवित्र आनी भाग्यवंत जावंक आमी वावुया. हे मागणें हांव कोत्तां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Jesu Karda. जेजू Praise कार्ड. God. कोणा गोवाय आहे गोवायकी? प्रेज गॉड. Praise God. Anybody else? Sister Hoy, Eliza? Yeah, Sister तुका हा? Lisa गेली आसतली जायती. Praise God. She's on mute. Yeah. माझी एक तुझे धाकटी इच्छा. Yeah, tell. Come. हांव जेजून म्हाका ब्लेस केला एक घर आनी त्या घरांत हांव सदां जेजू कडेन मागतालें, जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे हे घराचें इनॉग्रेशन घडोवन दी. तुज्या उतरा प्रमाणे न्हय कोण मनीस सांगोन ओ कोण आमी चिंतून ओ केशें घडोवन येवंक जाय तशें न्ही, पूण पवित्र आत्म्यान तूं म्हाका आदार दी तुका कशें जाय तें. तर मागलोलो याज्ञीक बो व्हरतो आमच्यावन, सो तेका आमंत्रण दिवन तो येयलो आनी बरें मागणी तेणें अशें केलें. पवित्र पुस्तकाची समजणी दिली आनी सगळीं तेणी मागणी केले उपरांत हांवें दोनूच गितां गायलीं, बापाचें जेजूचे भाशेन आनी एक सायबीन मांयचें, आनी जालें. कित्याक जायतीं जाणां मनशांनी केलेली मागणी कोत्ताय, पूण देवा जाय ते भाशेन तें जावंक जाय आसलेलें म्हाका. आनी ते पवित्र आत्म्यान म्हाका आदार दिलो. सगळें ताचे मांडावळे प्रमाणे तें घडोवन येयल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां. म्हाका कोण म्हणूंक लागलें लादीन कोन्नाय, हांवें म्हणलें ना, एकूच उतर दिलें तेंकां ना म्हणून. कित्याक देवान सांगलें ते भाशेन ताच्या उतरा प्रमाणे तें जावपा जाय म्हूण हांव सदांच पवित्र आत्म्या कडेन आदार मागतालें. आनी पवित्र आत्म्यान ते भाशेन केल्ल्या खातीर आनी हे घरा खातीर हांव बापाक आर्गां वाखाणी आनी दिन वाचतां. आर्गांची चूक. Arna Jezuk. अर्घांची. Thank you, Jesus. आनी कोणा आहा? अर्घांची चूक. प्रातू तूं स्टार्ट कोता? स्टार्ट करूं? आनी कोण ना गोवायकी दिवपाक? कोणाक गोवायकी ना?
जेजू कारगा. Jesu karga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बरें, आमी कमेंट्स Yes. करुया. Yeah, right. आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकताल्यो? Fire extinguishers. Fire extinguisher. पवित्र फायर आत्म्याचे एक्सटिंग्विशर. उत्सव. वय फायर एक्सटिंग्विशर. पूण आमी फायर एक्सटिंग्विशर कित्याक शिकताल्यो? कुरपा उरवी. उजो कितें? कसो तसो पेटून दवरप. पेटोवन दवरूंक जाय. आमचो उजो कसो आमी पेटोवन दवरूंक जाय. दवरूंक जाय. सारकें? होय. Yeah. आनी ह्या निमाण्या काळार आमचो उजो पेटोवन दवरपाक आमचे भितर तेल गरजेचें. होय. कित्याक तेल ना जाल्यार आतां फाल्यां आमी पुना वेता, पूण आमची फ्लायट सिंधुदुर्गथान. तुमी जाणा सिंधुदुर्ग खंय आहा तें? सिंधुदुर्ग आमच्या गोंयांच्या बॉर्डर आहा, 50 किलोमीटर आहा. आतां रत्नागिरी. घरांतल्यान आमी गाडी घेवन सिंधुदुर्गान येतले, थंयसर गाडी सोडटले आनी थंयसर फ्लायट घेतले. मातशी सवाय मेळली आमकां. गोंयांतल्यान फ्लायट मातशी 3 वजार आहली, हांगाच्यान फकत 1600. पूण आतां ती गाडी आमकां चलोवन घरांतल्यान ती सिंधुदुर्गार व्हरपाक गाडयेन पेट्रोल आसूंक जाय की ना? होय. समजा आमच्या गाडयेन पेट्रोल ना, ती गाडी चलतली? ना. चलची ना न्हू. ना. आतां आमचे दीस गेले जेन्ना आमी आमच्या फुडल्या म्हयन्यान आमी नातालांची परब करतले. आमच्या सगळ्या कडेन आमच्या घरा भायर स्टार आसतलो. पूण आमकां ती आनी पणटी स्टारान घालपाक गरज ना. कित्याक आतां तुका स्टार मेळटा बाजारान, ताका फकत एक बाल्ब घालूंक जाय आनी तो पेट्टा. स्विच ऑफ केलो, स्विच ऑन केलो. होय. सारकें? येस. पूण जे दीस आहले जेन्ना आमच्या इश्टारान आमी ते स्टार आतां घरा करचें पडटलें. आतां जे स्टार मेळटा तुका बाजारान, ते आतां तुज्यान तातूंत हें करूंक जायना, तेल घालूंक जायना. कित्याक ते अशे स्टार आहात ते जे थंयसर फकत बाल्ब घालूंक जाता. पूण हांव सांगता, आमच्या जिवितान आमी तो उजो चालू दवरपाक आमकां तेलाची गरज. कित्याक ह्या निमाण्या काळार देवाचें उतर सांगता की पवित्र आत्म्याचो उजो पडटलो सगळ्याच्या कुडीचेर. आयकता तुमच्या भयणीनो? येस होय, ब्रदर. देवाचें उतर म्हणटा म्हाका दिसता जोएल 15 करार. जोएलाचो दुसरो 2:20. वोड म्हाका दिसता 28. 17 वा 28. 27. कोंक जाता आमच्यान? तो कोणाक वाचूंक जाता? Yeah. Flavi. पोन्न्या कराराचो. It's a Old Testament, ना तो होय. बरें, घालूंक जायना जाल्यार नो प्रॉब्लेम. फकत तो स्क्रिप्चर म्हाका सांगात तुमी. Melina, you can read, no? Joel 2:28. या. जोएल 2:28. करेक्ट. Then 2:28 आना तें Acts. तो वाचतलो. खंयचो स्क्रिप्चर घाला तुमी? जोएल. It's in Acts also, no? एक्स No. ऑल्सो. येस. Yeah, 2. Acts. Acts 2. Acts is New Testament. Yeah. हो का? 17. Acts 2:17 also. It's there. निमाण्या दिसा म्हणल्यार तो सोरेस्पोर सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हाजो आत्मो घालतलो. तुमच्यो पूत धुवो संदेश दितलीं. तुमचीं तोरणाची दर्शनां पळयतलीं आनी तुमचीं जाणटीं सपनां सपनितलीं. Amen. Acts 2:17. Acts 2:17. Yes. Yeah.
बट हितून जोएलान बी 2:28 आसा. जोएल 2:28 बी सांगता आमकां होय. Acts 2:17 कितें म्हणटा? बेटा निमाण्या दिसा मुलयता तो सोरेस्पोर सगल्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमच्यो बरें बरें दू- बरें बरें तितलेंच वाचुया. देव कितें म्हणटा? पेद्रू जे हांगा वाचता म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या आदारान, कित्याक त्या वेळार जोएलाचे पुस्तक ताचे कडेन नासलें. ताणें चिंतूंक नासलें की तो आतां हें जोएलान कितें बरयलां तें सांगतलो. पवित्र आत्म्यान ताच्या मनान हाडलें आनी जें प्रवादी जोएलान सांगलेलें ती उतरां आतां पेद्रू केन्ना उलयता? ही उतरां केन्ना पेद्रू उलयता? ज्या दिसा जिवंत Coming- जातकच. पवित्र आत्मो तांचेर देंवता. आनी आयकात, ज्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो, पवित्र आत्मो तांचे कुडीचेर पडोंक ना. आयकतात म्हज्या भयणीनो? येस ब्रदर. पवित्र आत्मो देंवलो तांच्या आत्म्याचेर. जो आत्मो पेंटकॉस्टा दिसा देंवलो तो मनशा कुळाचे कुडीचेर पडोंक ना, तो तांच्या आत्म्याचेर पडलो. म्हणजे पवित्र आत्मो भितर येयलो आनी जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो ताका ती जाणवाय दिली पवित्र आत्म्यान, जें प्रवादी जोएलान म्हटलेलें की निमाण्या दिसांनी उलयता तो सोरेस्पोर सगल्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. सगल्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. मनशा कुळाचेर म्हणजे हें उतर म्हणिना की सगल्या मनशाच्या कुडीचेर. हांव नकळो हेंच उतर सेम तें मनशा कुळाचेर. होय. खरें म्हणल्यार Oh. सगल्या मनशाच्या कुडीचेर देव आपलो पवित्र आत्मो घालतलो. आनी तो वेळ पावला. ह्या वेळार आतां पवित्र आत्मो सगल्या मनशा कुळाचेर आमचे कुडीचेर आपलो पवित्र आत्मो देंवयता. पूण एक वस्त तुमच्या मनान धरा, ज्या मनशाचेर पवित्र आत्मो भितर पडोंक ना, म्हणजे ताच्या आत्म्यान पडोंक ना, आजून तांकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना, तांचेर पवित्र आत्मो भायल्यान पडचो ना. समजल्यात तुमी हांव कितें सांगता तें? वो पवित्र आत्मो मनशाचे कुडीचेर पडपाक पयलो ताणें पवित्र आत्मो भितर घेवपाक, आपल्या आत्म्यान घेवपाक आनी आपल्या मनाची नडसुणणी करून आतां ते पवित्र जिवीत जिवंक आपले कुडीन तें पयलें जावंक जाय. आनी तेजे उपरांत पवित्र आत्मो त्या मनशा कुळाचे कुडीचेर पडटलो. आतां तांकां आदार करपाक तांचे कुडीन पर्यंत एक भाग्यवंत आनी पवित्र जिवीत जिवंक. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, ज्या दिसा पवित्र आत्मो देंवलो पेंटकॉस्टाच्या दिसा, पवित्र आत्मो आख्या मनशा कुळाचेर तांच्या कुडीचेर पडोंक ना. कित्याक त्या वेळार त्या सगल्यांक ज्या जाणांचेर पवित्र आत्मो पडलो, पवित्र आत्मो आतां कितें पवित्र आत्म्यान कितें करूंक जाय त्या वेळार? जेन्ना तो पवित्र आत्मो देंवलो पेंटकॉस्टाच्या दिसांनी, ह्या सगल्या पिणकेन, कित्याक ह्या निमाण्या काळार आतां जावन आसा निमाणो दीस, रायट? आतां जो काळ आसा निमाणो काळ. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो 2000 वर्सां तो तेन्ना निमाणो काळ नासलो. पूण जेन्ना तो पवित्र आत्मो त्या काळार पडलो, तो पवित्र आत्मो फकत मनशा कुळाचे भितर पडलो, आत्म्यान पडलो. आनी आतां पवित्र आत्म्या उद्देशी पवित्र आत्म्यान सगल्यांक आदार केलो आपल्या
मोनाची नोडसोडणी करपाक. Praise God. समजलें तुमी हांव कितें सांगता तें? होय होय brother. The Holy Spirit that was received helped everyone, assisted everyone, helped, he's a helper to renew the mind. आणि जेन्ना आमचे मनाची नोडसोडणी जाली तेन्ना की आमचे कुडीन तेन्ना आमच्यान तें उतर पाळूंक जाता. म्हणजे आमी ह्या वेळार फकत आयकता जाल्यार, एका कानान दुसऱ्या कानान सोडटा जाल्यार हाचो अर्थ कितें? तो आमच्या भितर पडोंक ना, येवंक ना सारको. आमी रिसीव करूंक ना. ना पडला. हांव म्हणिना पडोंक ना. तूं एक कानान आयक आनी एक कानान भायर घाल म्हणटा न्हू. पाडूंक ना उतर. ते कुडीन आयकलां आत्म्यान आयकूंक ना. कुडीन आयकलां ओतम्यान आयकोंक ना हाचो अर्थ कितें? म्हणजे पवित्र आत्मो जेन्ना ज्या दिसा आमकां मेळ्ळा तेन्नाच की आत्म्या. आमकां पवित्र आत्मो उतराची सोजमणी दिता. होय आयकात म्हजे भयणीनो, म्हाका आतां पोत्तून मातशें थोडी गोश्ट सांगची पडटली. पळयात, मनीस कितलोय शिकलो, BA केली, MAd केली, PhD केली, आणि डबल PhD केली, खूब शिकलो, 35 डिग्री केले. तुका दिसता ताणें इतलो शिकलो म्हणून त्या मनशाक देवाचें उतर सोंपें जाता सोजमोवपाक? नो 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 बिलकुलच ना. ना म्हणटच बिलकुल ना. संवसाराचें कितलेंय शिकलोय तूं, देवाचें उतर तुका सोजमणी मेळची ना. हांव अशें म्हणना की शिकलोय जाल्यार तुज्यान देवाचें उतर तुका सोजमणची मेळची ना, पूण आमकां उतराची सोजमणी मेळपाक आमकां जाय आमी जेजूचे भावार सोत मानूंक आनी आमकां पवित्र आत्मो मेळोंक बातिजमा वरवीं, बॅप्तिझम ऑफ द होली स्पिरीट, उदकाचो बातीज न्ही, बातिजमा वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या बातिजमा वरवीं तो पवित्र आत्मो आमकां भितर आमच्या आत्म्यान मेळोंक गरजेचो. आयकतात तुमी? वय बरें. एक पाटी तो पवित्र आत्मो मेळ्ळो, सगळ्या लोकांक जो पवित्र आत्मो मेळटा सगळी लोक आपल्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात? ना. ना. थोडो लोक आयकता, खुशाल जाता, एका कानान आयकता, दुसऱ्या कानान सोडटा. खूब लोक देवाचें उतर परगट पासून कोत्ता. आतां म्हज्यान हांगा येवंक जायना आनी तुमकां आतां उतर सांगूंक जायना. समजा आतां हांव कितें शिकलां, देवाचें उतर शिकलां, कोणें आयकलां, हांवूय शिकलां, हांगा येवन तुमकां म्हज्यान बरो शर्मा दिवंक जाता की ना? जाता. म्हज्यान तुमकां बरी शिकवण दिवंक जाता की ना? होय आमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, देवाचें उतर अशें सांगता, तशें सांगता, हें बरे भाशेन तुमकां सोजमणी दिवंक जाता, वय की ना? वय ब्रदर. होय जे उतर हांव सांगता तें हांवूच पाळिना जाल्यार हांव म्हाकाच फटयता. होय तेच भाशेन जाकोबाचो पयलो 20:22 आमकां कितें सांगता? देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाका. जाकोबाचो पयलो 20 जेम्स चॅप्टर 1:22 वाचूया. आणि ह्या सगळ्या लोकांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. हाचो अर्थ न्ही की ताका पवित्र आत्मो मेळोंक ना. पवित्र आत्मो हांकां मेळ्ळा. पूण आमी पळोवया कितें जाता तें. पुढे वाचूया 22 वाचूया. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. जी कोण उतर आयकतात म्हणजे हाचो अर्थ कितें? ना फकत 22वी वर्ड. पळय, देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात. म्हणजे आमच्यान देवाचें उतर आयकोन आमकांच फटोवंक जाता. Praise God. आयकतात तुमी? हय. पवित्र आत्मो जाकोबा वरवीं आमकां बरोवन दवरता, देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात. म्हणटोच जेन्ना पवित्र आत्मो अशें बरयता हाचो अर्थ कितें?
की खूब लोक देवाचें उतर आयकता पूण ते देवाचें उतर त्या उतरा प्रमाणे चलना, ते उतर पाळूंक वचना. हम्म. म्हणून उतर Yes. आयकलें म्हणून तुका दिसता की तुका खरेपणी तुजें तारण जातलें? ना. ना. पळय बाबणीनो, पळय भयणीनो, हांव सांगता तें आयकात. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सोरवंडार मानता आनी आतां ताच्या उपरांत आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून आतां आमकां बातीज मेळटा पवित्र आत्म्याचो, आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, वय की ना? होय. होय. ते पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो शारोती. हम्म. पवित्र आत्मो आमकां आदार करपाक, इज अ हेल्पर, इज अ एडवोकेट, हे सगळें पवित्र आत्मो करता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमकां उतराची सोजमणी मेळटा, सारकें? सारकें. होय. पूण ती उतर आयकून आनी सोजमणी मेळून हाचो अर्थ न्ही की हांवें आयकलां म्हणून आतां म्हजें तारण जातलें. आतां म्हाका जाय तें उतर त्या उतरा प्रमाणे चलोंक, तें उतर पाळूंक. होय. आनी जेन्ना हांव त्या उतरा प्रमाणे चलतां, तें उतर हांव कोत्तां, हांव म्हाका फटयना, आतां हांव आत्म्यान वाडटां, कित्याक हांव म्हज्या मनाची नडसुडणी कोत्तां. आनी जेन्ना म्हज्या मनाची नडसुडणी कोत्तां, आतां म्हजें मन आनी म्हजो आत्मो बरोबर आसा. म्हजी कूड पर्यंत आतां एक पवित्र जिवीत जियेता, एक बागयोन जिवीत जियेता. हालेलुया. हालेलुया. पूण अशेंय घडोंक शकता, हांव उतर आयकतां, उतराची सोजमणी घेता, पूण त्या उतरा प्रमाणे हांव चलना. Praise God. अशें घडोंक शकता. होय ब्रदर. आनी पवित्र आत्मो आमकां भितरल्यान कितें सांगता, अरे बाबा, त्या उतरा प्रमाणे चल, तें उतर कर, तांकां बोगसणें दी, जें आतां तुवें दिवंक जाय देवाक तें दी. आतां तूं तांकां मोग दाखय, आतां तूं ल्हानविकायेन चल, आतां सोंसणिकायेन चल. हें सगळें आमकां पवित्र आत्मो भितरल्यान आमच्या खोसियासान सांगता, पूण हांव तें आयकना, हांव म्हजेंच कोत्तां. हें जावंक शकता? होय जावंक ब्रदर. शकता की ना? होय. जेन्ना अशें घडटा, पवित्र आत्मो आमकां उलयत आसा, तो जावन आसा एक मोगाळ, तो सोंसणिकायेचो आत्मो. ही इज अ स्पिरीट ऑफ पेशन्स, ही इज अ स्पिरीट ऑफ लव, ही इज अ स्पिरीट ऑफ जेंटलनेस, ही इज अ स्पिरीट ऑफ हे सगळें पवित्र आत्मो एकदम खालतो, एकदम ल्हानविकायेचो, आनी तो आमचे कडेन भितरल्यान उलयत आसा. तो म्हणिना पडलो रे, केलें म्हळें अशें म्हणिना. तो आमकां आनी एक चान्स दिता, आनी एक चान्स दिता. तो उलयत आसा, पूण आमी ताजें उतर आयकना. आनी शेकी खूब वेळ जाल्या उपरांत आमी तें उतर आयकना म्हणून आतां पवित्र आत्मो दूख, आमी पवित्र आत्म्याक दूख दिता. दॅट इज कॉल्ड एज ग्रीविंग ऑफ द होली स्पिरीट. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें म्हज्या भयणीनो? होय ब्रदर. आनी हें जें पातक आमी पवित्र आत्म्याचेर कोत्ता, हें पातक देव आमकां भोगसूंक पावना. कित्याक एक पाटी आमी पवित्र आत्म्याचेर आड गेल्या, आमी काबार. तूं कितलें देवाचें भोगसणें माग, कितलें मागणें कर, कितलें कुमसार कर, तूं आतां आत्म्यान केन्नाच साल्वार जावचो ना. कित्याक इतले म्हयने, इतले वर्सां पवित्र आत्मो खालतिकायेन तुका सांगता, उलयतालो, तुका सांगतालो बाबा तें उतर पाळ, बिश्टें आयकोनाका, आतां तुजें मन बदल. पूण आमी तें आयकूंक तयार ना. आमी फकत रिती राग येता, उतर आयकोंक येता, आमी दिसपट्टें देवाचें खूब आमचें मागणें चलता, पूण त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना. आनी शेकी भाव भयणीनो, म्हज्या भयणीनो, एक वेळ पावता जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता, आनी हें पातक जें आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता तें देवान केन्नाच आमकां भोगसणें दिवंक जायना. Every sin can be forgiven, but the sin against the Holy Spirit can never be forgiven. केन्नाच ना. पूण हें घडोवंक एक दिसाचें काम न्ही, 2 दिसाचें काम न्ही,
एक सुमानाचे न्हय, एका म्हयन्याचे काम न्ही. पवित्र आत्मो जाणो की आमी खूब पाटी त्या उतरा पोरमणे चलना, पूण तो सोंसणीकायेन तो मोगान आमकां सांगता. पूण आमी तें उतर आयकना जाल्यार तो आमकां सांगता, सांगीत आहा भितरल्यान, पूण आमी तें आयकना जाल्यार तो वेळ पावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता. आनी ह्या वेळार म्हजें मागणें हांव तुमकां खरेपणी सांगता. एक पाटी जेन्ना हांव बारेनान आसलो, खरेंच सांगता, खरें घडलें. एकलो दादलो फुडें बसतालो आनी जेन्ना पाद्री म्हणटालो, म्हणजे आमचे भाशेन सांगतात, लॉर्ड बी विथ यू, व्हडल्या ताळ्यान, म्हणजे आख्या इगोर्जेक आयकताले मिसा घेतलो तेन्ना, द लॉर्ड बी विथ यू अँड विथ युअर स्पिरीट, म्हणजे व्हडल्यान बोबो मारपाच्यो. म्हणजे त्या आख्खे इगोर्जेन जेन्ना 1000 लोक आहलो तेन्ना ताजो आवाज सगळ्यांक आयकतालो. म्हणटच लोकांनी ताका सांगलें, पाद्रीन ताका सांगलें, तो आयकूंक तयार ना. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, असल्या मनशांक कितेंय सांगलें, बरे भाशेन सांगलें, तांच्यान आयकूंक जायना. आयकता तुमी हांव कितें सांगता तें? कित्याक तांकां ती कापोस्ताद ना, कित्याक असल्या मनशान पवित्र आत्म्याक दुखयला. पूण ते इगोर्जेक येतात, सगळो बोबाव करतात, जाबाब दितात, पूण त्या उतरा प्रमाणे ती चलना. तांकां कोणाकूच देव पासून येयलो जाल्यार तांकां सांगलें तें देवाक पासून आयकोचें ना. आयकता हांव कितें सांगता तें? तुमी समजलें ना कितें सांगूंक सोदतालें? आयले इगोर्जेक, मिसाक सगळें भाग घेतलो, जाबाब दिलो, कांतारां केलीं, पूण त्या उतरा प्रमाणे तांकां चलोंक जायना. कित्याक तांचे भितर जो आत्मो आसा तो मेला. एक तर ताका नवो जल्म जावंक ना, हो दुसरो इतलीं वर्सां पवित्र आत्म्यान ताका सांगून पासून तो आतां पवित्र आत्म्याचे आड गेला. म्हणजे ते फकत धर्मान बुडल्यान, म्हणजे दोन करतात, एक मीस, 2 मीस, तेज कर, आनी जेन्ना तेज करतालो भायल्यान केन्ना ग्रोटो आहलो, व्हडल्यान बोबो मारपाच्यो. हांवें पळयला असल्या मनशाक. म्हणटच ह्या मनशा भाशेन हांवें खूब लोकांक पळयल्यात. आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयला असलो लोक, की आत्म्यान तो लोक मेलोलो आहा. आत्म्यान मेलोलो आहा. भायल्यान तुजे कडेन बरे भाशेन उलयतले आनी कितें, पूण जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका कितें सांगशी जाल्यार ओके 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 म्हणटले, पूण ते केन्नाच ते पाळचे ना. हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो, ह्या वेळार आमी ह्या इस्तादीचेर पावपाक म्हजे मागणें तुमकां एकल्याक आमी केन्नाच पावना जावंक. म्हणटच हांव कित्याक हें सांगलां, ह्या निमाण्या काळार जो कोण पवित्र आत्मो घेतला, ताजो आत्मो जेजू सारको जाला, ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळा, ताणें पवित्र आत्म्याचें आयकलां, तो पवित्र आत्म्याच्या उतर आयकून, तें देवाचें उतर आयकून ताणें आपल्या मनाची नडसुणणी केल्या, ताका पवित्र आत्म्यान कितें सांगलां तें उतर पाळटा, तो आतां एक पवित्र भाग्योन जिवीत जियेता. हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें, सुमार 2 म्हयने पयलीं वा 3 म्हयने पयलीं, पयलींची तेसलोनिकारांक 5:23 पोत्तून वचया, आमकां सजमणी मेळटली. फुडें वचपाक ही सजमणी मेळपाक गरजेची आमकां. पयलींची तेसलोनिकारांक 5:23, 1 Thessalonians 5:23. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं, आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं. जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटच आमी हें उतर म्हणटा, शांती दिता तो देव
तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूंक, Yes. संपूर्णायेन पवित्र करपाक Mm. आमकां जाय हो पवित्र आत्मो आमचे कुडीचेर देंवलोलो. Praise God. आयकतात म्हज्या भयणीनो? वय वय फकत पवित्र आत्मो म्हाका भितरल्यान मेळत जाल्यार म्हाका चॉयस हा, ताचें उतर आयकूंक ओ ताचें उतर पयस धरूंक, Praise तें God. उतर सांबाळूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक ओ म्हाकाच फटोवंक, फकत आयकून आनी उतर पाडिनासतना रावंक. समजल्यात हांव कितें सांगता तें? Oi, brother. पूण जेजू परतून येवचे पयलीं देव आमकां म्हणटा, हांव म्हजो पवित्र आत्मो निमाण्या काळार मनशा कुळाचेर ताचे कुडीचेर देंवतलो. आय विल रिलीज माय होली स्पिरीट ऑन ऑल फ्लेश. कित्याक म्हज्या भयणीनो, आमकां पूर्ण संपूर्ण पवित्र करूंक आमकां जाय पवित्र आत्म्याचो आदार आमचे कुडीचेर भायल्यान. कित्याक इतलो दबाव पडटलो, इतलो प्रेशर पडटलो निमाण्या काळार, इतले पातक आसतले भायर. लोक उलयता, AI हा, हें उलयता, तें उलयता, इग्रोज मातेन पासून फटी सांगतात. असो दीस पावतले याज्ञीक पासून फटी सांगतले. आयकतात तुमच्या भयणीनो? हांव तुमकां सांगता कितें, हांव तुमकां कितें सांगता तें हांव खरें हांव तुमकां सच सांगता. निमाण्या काळार पाय माय बाप भुरग्यांक पयस दवरतलो, याज्ञीक फटी सांगतलो. आपणाक सांबाळून दवरपाक पॉलिटिशियना बरोबर जातले. आमकां कोणाचे त्रास नाकात. तुम्ही जाणो कितें घडलां तें 2-3 दीस पयलीं? कोण जाणो कितें घडलां तें? कोण म्हाका सांगूंक शकता? 3-4 दीस हो एक सुमान जालो. तुम्ही जाणो कितें घडलां तें? जाणो कोण घडलां कितें घडलां तें तुम्ही जाणोन? आमचे सगळे 20 साय आमचे इंडियेचे ताणें कितें केलां जाणां? तुम्ही आयकोंक ना कितें केलां तें? The certificate, something like that. सर्टिफिकेट न्ही, ते गेले प्रायम मिनिस्टरा कडेन आनी ताका सांगलें, तूं एकदम बरो, तूं आमच्या लोकांक एकदम बरो सपोर्ट कोत्ताय म्हणून. हें सत? ना क्रिस्तांव लोकांक तो सपोर्ट कोत्ता? ना हांव तुमकां विचारता म्हज्या भयणीनो, तो आमकां सपोर्ट कोत्ता? ना ब्रदर. ना No. ब्रदर. मणिपुरान कितें बिलकुल. जालां? वय आख्ख्या गांवांनी, महाराष्ट्रात दुसऱ्या गांवांनी कितें चलता? खुरीस मोडल्यात, क्रिस्तांव लोकांक, पास्टरांक मारल्यात, जिवेशी मारल्यात, बोणकोणीक घालल्यात, कन्वर्शन कोत्ता म्हणून भितर घातल्यात. आमच्या पाद्रीक फादर स्टॅनांक, तुम्ही जाणा फादर स्टॅन? वय हम्म. वय तुम्ही आयकलां फादर स्टॅन? वय वय ब्रदर. कितें केलें ताणें? जो लोक बलात्कार कोत्ता तांकां रिलीज कोत्ता ऑन बेल. आनी हो पाद्री, ताका जेन्ना तो बरो नासलो, ताका मेडिकल ट्रिटमेंट जाल्लें, ताका बोणकोणीन दवरलो आनी तो बोणकोणीन भायर पडलो. आनी हे आमचे 20 साहेब घेतात ताचे कडेन आनी ताका थंयसर सांगतात, तूं आमकां खूब सपोर्ट दिताय. भाव म्हज्या भयणीनो, आमकां कापोसतात हा ताका सांगपाक. आमी इतले आतां ल्हान जाल्यात. थंयसर पॉलिश करपाक, थंयसर ताजें पॉलिश करपाक तूं बरें काम कोत्ता. बरें काम कोत्ता? म्हजी कोदेल जी आहा ती, म्हजे पाल आसा ते म्हाका सांबाळून दवरात. दुसऱ्या लोकांक मारून जाता तें जाता, पूण म्हाका सांबाळून दवरात. कित्याक आमी तुमकां आतां टीव्हीचेर दाखोवपाक येयल्यात की तुमी आमकां बरे आहात म्हणून. हें सत? ना हांव ब्रदर. विचारता तुमकां, हें सत? ना ना ब्रदर. म्हणटोच म्हजी कोदेल घट धरपाक, म्हाका सांबाळून दवरपाक हांव थंयसर वचोन ताका पॉलिश मारपाचो, आनी दुसरे लोक जे थंयसर देवाचें उतर परगट करतात ताका जिवेशी मारतात, आमच्या पाद्रीक मारला भितर, तांकां जेन्ना अशें करतात, आमी तें उलोवंक तयार ना? आमकां कापासतात हा? आनी कित्याक अशें घडटा जाणा म्हज्या भयणीनो?
देखून हांव तुमकां सांगता की कित्याक घडटा जाणा, कित्याक आमचे भितर पवित्र आत्मो ना. आमी फकत आमची कूड सांबाळून दवरता, पूण जोडटेच्या दिसा तांची खास जोडटी जातली आनी आमी सगळीं तांकां आयकता ह्या मनशाक. वय ब्रदर, व्हेरी ट्रू ब्रदर, खरें हांव मानता. वय गोश्चे पयसली तशीच आसतात. लॉस दिसता, म्हाका लॉस दिसता सांगपाक तुमकां, लॉस दिसता. आमचे दोळे उक्ते करया. देखून म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां कितें सांगता तें आयकात. आमकां जाय फकत पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर पुरो. पुरो देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो पुरो आमकां. कोणाच्योच खबरो नाका आमकां, कोणाचें शर्माव नाका आमकां. सांगता एक, कोत्तात दुसरें. कापसतात कोणाक हा? कापसतात हा फकत जो कोणाक पवित्र आत्मो हा तो सोत हा तें सांगतलो. तुका चान्स मेळता थंयसर वचपाक आनी सांगपाक, तुजें कोत्ताय सारकें करिनाय. कोणाक कापसतात हा ताका सांगपाक आहा की ना? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, आहा की ना? आमी सगळीं भिरांतीन आहा. आमी पॉलिटिशियन आमी उलोवंक सोदिना, पूण जाणय पवित्र आत्मो देव वयरथान पळयता. देव पळयता. जेन्ना आमच्या बाब भयणांचें सगळें वायट जाता, आमी कितें करता? आमी भिरांतीन आहा. तूं बरें करताय, म्हाका सांबाळून दवर, म्हाका सांबाळून दवर, दुसऱ्यांक मारता जाल्यार मार. वय की ना म्हज्या भयणीनो? हांव विचारता तुमकां. वय ब्रदर. आनी हें कित्याक घडटा जाणय? त्या पवित्र आत्मा आमचे भितर ना. कित्याक देव आमकां जेजून आमकां सांगलां, जेन्ना तुमकां गांवांना कडेन वतलो, व्हडल्या व्हडल्या मनशा कडेन वतलो, तुमी कितें उलोवंक जाय तें तुमी पयलेंच चिंतिनाका कितें म्हणपाक जाय तें. पॉलिटिशियना भशेन जायनाकात. त्या वेळार तुमचे भितर जो म्हज्या बापाचो आत्मो जो भितर म्हज्या आसतलो, तो तुमकां उतरां दितलो. Amen, amen, amen. Praise the The Lord. Spirit of my Father will speak through you. Yes, Father. Hallelujah. Hallelujah. Repo coreto poco. बापाचो आत्मो आमचे भितर आसा जाल्यार आमी कितें करूंक जाय म्हज्या भयणीनो? जो पवित्र आत्मो आमकां सांगता तेंच आमी उलोवपाक गरजेचें. कित्याक जो कोण असल्या मनशांक आमकां कितें आमी सांगूंक जाय जाल्यार तांकां जें कोडू आहा तें सांगपाक तांकां बरें आयकोंक जायना. सत्य आयकोंक जायना. तांकां जाय मास्का पॉलिश जाय. Yes. आनी आमचे हात मास्का पॉलिश मारपाक. पवित्र आत्मो खंय गेलो? पवित्र आत्मो खंय गेलो? आनी जेन्ना आमकां शिकूंक जाय उतर, पवित्र आत्मो शिकयता. पवित्र आत्मो जाल्यार कितें शिकयतले आमकां? दूख भोगता म्हाका म्हज्या भयणीन, दूख भोगता. एके वाटेन दूख भोगता इतलो राग, होली एंगर. कित्याक जो लोक आमी तांकां पळयता आमचे लिडर म्हणून, ते आमकां सभे माजार गोवायकी दिनात, भिरांतीन आहात. सत सांगीत जाल्यार ते समजतात दुमाळो वाडटलो म्हणून. वाडो न्ही, जेजून आमकां सांगलां वाडटलो म्हणून, ताचे पासून आमकां जिवेशी मारतले म्हणून. पूण आमकां नाका रे बाबा, सांबाळून दवर. वय की ना? हांव विचारता तुमकां, वय की ना? वय ब्रदर. देखून म्हज्या भयणीनो, सर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक फकत उशीर दारवंटो आसतलो. जेजून सांगलां आमकां फकत उशीर दारवंटो. आनी उशीर दारवंट्यांतल्यान फकत थोडो लोक भितर सरतलो. ताणें हांव बुधवाराच्या बुधवारा आमच्या न्यू क्रिएशन होमान कालांगूट तुमी जाणो, थंयसर सुमार 60 आतां वाडल्यात, म्हणजे 70 जाल्यात भुरगे नवे येयल्यात. आनी बुधवाराच्या बुधवारा हांव तांकां शिकोवंक येता. आनी जाणय म्हज्या भयणीनो, आतां सुमार 2-3 म्हयने तांकां शिकयत आयलो. त्या भुरग्यांच्या
तांचो स्वभाव, तांचो मोग देवाच्या उतराक इतलो वाडला की ते वाट पळोवन हात केन्ना हांव येतलो तो. देवाक आर्गां, जेजूक आर्गां. हे जे भुरगे आसले तांकां कसलीच उमेद नासली. ते म्हणटा आतां आमी येयल्या, आमकां देवाचे उतर शिकयतात, हें करतात, जेवतात, खातात. पूण तांच्या मनान तांकां कसलोच भरवंसो, होप नासलो. कित्याक उतराची सोजमणी नासली. तांकां फकत हांव जेजूची कोट, सैतान कहलें डाडा डाडा, हांव डाडा 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 डाडा. उतराची सोजमणी ना. बिश्टें उतर सांगपाचें, बिश्टें पोपटा भाशेन उतर म्हणपाचें. तांकां शिकयल्लें 200 पावटी मोड, 500 पावटी मोड, 1000 पावटी मोड. हें आमकां कितें शिकयलां. कसली नाटकां शिकयलीं हांव नोको. आनी लोक जे भाशेन तेर्स करतात तेच भाशेन हांव जेजूच्या गांयांनी बरो जालो, जेजूच्या गांयांनी बरो जालो. आजुनूय बरो जावना, जेजूच्या गांयांनी बरो जालो. पोत्तून म्हणटा सुमार म्हयनोभर जेजूच्या गांयांनी बरो जालो अशें म्हणीत आजून पासून बरें जावंक ना. कित्याक तांकां फकत शिकयलें पोपटा भाशेन जेजूच्या गांयांनी बरो जालो म्हणपाक. पूण म्हज्या भयणीनो, पवित्र आत्मो आमचे भितर येवंक ना जाल्यार, पवित्र आत्मो आजून पासून भितर येवंक ना जाल्यार पोपटा भाशेन देवाचें उतर म्हणीत जाल्यार ताजो फायदो आमकां मेळटलो? ना. हांव विचारतां तुमकां. तूं एका रितीराक गेलोय, कोणें तुका शिकयलें 500 पाटी मोड जेजूच्या गांयांनी म्हणप, की तें स्क्रिप्चर घे आनी म्हणीत राव, बाडा बाडा भटा भाशेन म्हणीत राव. कितें फायदो जातलो तुका? पयली वस्त आमी पळोवंक जाय, तांकां खरेपणी हो नवो जल्म मेवला वो ना. आर दे बॉर्न अगेन? तेजे उपरांत नवो जल्म मेळ्ळ्या उपरांत तांकां पवित्र आत्म्याचो बातीज मेळ्ळा वो ना तें पळोवपाक जाय. आनी ते पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत, बातीज मेळ्ळ्या उपरांत, आतां ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत, आतां जेन्ना कोण तांकां उतर शिकयता, आतां तांकां उमेद येता तें उतर आयकोपाक, सोजमणी मेळटा तें उतर पाळपाक, तें करपाक. वय की ना? वय. म्हणटच जेन्ना आमी कोणाक उतर शिकयता, कोणाक आमी उतर सांगता, गरज आमकां तांकां पयली उतराची जेजून खुर्सार कितें केलें तें, ताणें आपलें रगत वारयलें, ताणें कितें केलें खुर्सार, त्या उतराची सोजमणी दिवपाक गरजेची. एक पाटी त्या उतराची सोजमणी दिली, त्याच्या उपरांत एकल्याचेर हात धरून ताका पवित्र आत्मो दिवपाक गरजेचो. द बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट. हें जाल्या उपरांत आतां आमी कितें करूंक जाय? हँड देम ओवर टू द होली स्पिरीट. ते म्हाका आयकोंक येनात, ते कोणा प्रिचराक आयकोंक येनात, ते कोणाक आयकोंक येतात? पवित्र आत्म्याक. कित्याक पवित्र आत्मो देवाचें उतर सांगता. तांचे भितर पवित्र आत्मो आहा, पवित्र आत्मो तांचे आत्म्या कडेन उलयता, कित्याक तांचे भितर तो पवित्र आत्मो आहा. म्हणून जेन्ना कोणा कडेन पवित्र आत्मो ना, तो कितें करतलो? ताका बसून आयकचें पडटा आनी धरून करता. ताका कितें सांग, बोटा भाशेन 100 पाटी म्हूण आज तिचो थोडे भुरगे 2 वर्सां, 3 वर्सां, 5 वर्सां, 7 वर्सां कोणेच तांकां सामके बरे भाशेन शिकोवंक ना उतरां. ते म्हणीत आहात आनी तशेंच उरल्यात. पूण जेन्ना आमकां कळोन येता, बाबा हे खिंचोर आहात, खरेपणी तांचो जल्म जाला, खरेपणी तांचे भितर पवित्र आत्मो आहा, जेन्ना देवाचें उतर कोण शिकयता, खरेपणी ते उमेदीन आयकतात आनी तांकां बरी जेम पडटा. पयले 2 दीस पावटी गेलो हांव थंयसर, थोड्यांक उतर शिकयता न्हू, बरी जेम पडटाली. पवित्र आत्मो म्हणूंक लागलो, बाबा हे जेम पडटा जाल्यार हे आतां हांचे कडेन आत्मो ना, पवित्र आत्मो हांचे कडेन कांयच आत्मो ना, देखून तांकां बरी जेम पडटा. कितें सैतान येता आनी तांकां थंयसर बरी जेम काडटा. जी रातची जेम पडना थंयसर शिकयता तेन्ना पडटा. हांवें म्हणलें पवित्र आत्मो म्हाका शिकय, कशे भाशेन तांकां शिकोवपाक. पूण हांव जें शिकयतालो सगळें बंद केलें आनी खुर्सार जेजून कितें केलें तें, कशे भाशेन ताणें रगत वारयलें, कशे भाशेन ताणें आमकां मोग दिलो, कशे भाशेन तो आमचो जागो घेतलो, कशे भाशेन ताणें प्राण सोडलो, तो परत जिवन जालो. आतां ताणें खुर्सार आमचे पासून कितें केलें तें शिकयलें आनी तें शिकयल्या उपरांत
तांकां आतां त्या मागण्यांनी हाडलें सो दे कॅन बी बॉर्न अगेन म्हणजे तांचो नवो जल्म जाता. तांचे उपरांत सगल्यांचेर हात धरून तांकां पवित्र आत्मा देवयलो बाय लेइंग ऑफ द हँड्स. आनी त्याचे उपरांत 2-3 म्हयने आतां जाले. आतां म्हज्या भयणीनो हे भुरगे आतां बरयतात. उतराची इतली सोजमणी मेळला. एकलो भुरगो आयज हांव वेतालों घरा 2 वरां शिकयता तेजो आयलो आनी म्हाका वेंग मारली म्हणून भाव म्हज्या जेन्ना थाना उतर आयकता हांव रडटां. कित्याक रडटा जाणां इतलीं वर्सां हांव देवाच्या उतरा पोरमेंट चलना पूण जेन्ना तूं आतां सांगता आमकां उतर पवित्र आत्मा उलयता अशें दिसता की देव म्हजे कडेन उलयता. देव म्हजे कडेन उलयता. जेन्ना हांव तुमचे कडेन ह्या वेळार देवाचें उतर सांगता तुमकां दिसता हांव शिकयतां. तुमी म्हणटले ना. ब्रदर विन्सेंट शिकयता. पवित्र आत्मा आपयता आमकां तो सांगता, तो उलयता, पण हांव उलयना. आवाज म्हजो उलयता तो पवित्र आत्मा. इट इज अंडर द एनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट. सगळें जे पवित्र आत्मा सांगता सगळें मालिश आनी पॉलिश करून सांगिना. केन्नाय थोडी कोडी उतरां सांगता. आमकां हालयता. पण आमकां कोणाय हालयलो नाका. आमकां बरे भाशेन सांगलें, बरे भाशेन सांगलें, बरे भाशेन सांगीत आहा आमी पूण आमचो बदलाव जायना. आमी आयकता सोडटा. आमकां फायर एक्सटिंग्विशरा विशीं कालच्या बुधवारेच आमी आयकलां. आमी ह्या सुमारान आमची गोवायकी कितें आसूंक जाय आसली. ब्रादर तुवें शिकयलें फायर एक्सटिंग्विशरा विशीं. आमी आतां जे समोन आमकां पातोक करपाक सांगतात म्हणजे आमचो बावाड कमी करता. ह्या सुमारान आमी ते समन मातशे पयस दवरल्यात. आमकां खूब त्रास जाल्यात. कित्याक लोक म्हणूंक लागलो आरे आतां तूं चड उलयनाय, आतां तूं चड मागण्यांनी हाय, आतां तूं तुजी चाल बदलल्या. असले आमकां टेस्टिमनी कांय मेळना. आतां कसली टेस्टिमनी मेळटा. कोणें आमकां म्हजो हात दुखतालो आतां देवान तो हात बरो केला. आतां अशें घडलां हें जालां. पूण म्हज्या जिवितांत कितें पवित्र आत्म्यान भितरल्यान बदलाव केला ती गोवायकी ना. कित्याक गाय? कित्याक म्हज्या भयणीनो? कित्याक कसली गोवायकी ना? म्हजे भितर कितलें बदलाव जाला, कितें हांव शिकलां कालच्या बुधवारा दीस हें हांव म्हज्यान पाडूंक जायना? पाडूंक जाता की ना? हांव विचारता तुमकां, तुमी सगळीं जीं हांगा येतात आयकोपाक, हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, जें आमी आयकलां, आमी फायर एक्सटिंग्विशर आमी तांकां पयस धरूंक जाय, आमी आतां त्या उतरान रिगून रावंक जाय, हें जें आमी आयकलां हें आमी आतां सुमानभर करूंक ना म्हणजे केलां जाल्यार आमची गोवायकी आसतली. 5 मिनटांनी म्हाका शिकोवपाक गरज ना. आमी गोवायकी आयकत ना. ब्रदर तुवें सांगलें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हांव म्हणटा खूब लोक म्हज्या जिवितांत असले फायर एक्सटिंग्विशर आसले. जेन्ना तुवें सांगलें हांवें थाराव घेतलो आनी पवित्र आत्म्यान सांगलें आयज तान हांव करतलों. आयज तान हांव ह्या फायर एक्सटिंग्विशराक पयस धरतलों. कितल्या जाणांनी तें डिसिजन घेतलें कालच्या बुधवारा दीस? हांव विचारता म्हज्या भयणीनो कितल्या जाणांनी तें उतर आयकलें आनी थाराव घेतलो म्हज्या जिवितांत जे फायर एक्सटिंग्विशर आहात वा ज्या म्हज्या संबंदांत फायर एक्सटिंग्विशर तांकां म्हज्या घरा पासून आसन फकत तुज्या गोरकाराक सोडनाका. तुमी सगळे बायलो हांगा आयल्यात. तुज्या गोरकाराक आनी तुज्या भुरग्यांक म्हणजे तुवें आतां तांकां तुमी साक्षी जावंक जाय तुज्या फामिलीन. पूण भायर जो लोक आहात कामाचेर हांवें सांगलेलें सगळें. जेन्ना आमी अशें थाराव घेतलो आमची गोवायकी आसूंकूच जाय. कित्याक कसलो ना कसलो दुमाळो येतलो, कितें ना कितें जातलें, कितें तो पवित्र आत्मा कितें सैतान हाडटलो आमच्या फाटीर, कितें तरी दुबाळ हाडटलो, कितें तरी जातलें आनी गोवायकी आसतली. कित्याक आमचें झूज कमेस जालां. होय की ना? हांव विचारतां होय की ना? म्हणटच हांव विचारतां तुमकां सगल्यांक, कोणेच म्हाका जबाब दिवंक ना. हांव विचारतां आमी ज्या बुधवार दीस आयकलां कित्याक हांव म्हज्या भयणीनो हांव शिकयतां ह्या बुधवार दीस वेळ काडून. कित्याक म्हाज्यान दुसऱ्या जाग्यार वचोंक जाता. हांव येता हांगा शिकपाक तुमी 5-7 जाणां येतात नो प्रॉब्लम. पूण म्हजें म्हणणें कितें की आमी जें आयकता तें आमी खरेपणी तें उतर पाळटा. हांव नको तुमी दुसऱ्या जाग्यार वेता दुसऱ्यांक शिकयतात हांव नको. पूण ह्या बुधवार दीस जेन्ना कोण शिकयता
ताका जाय असली गोवायकी. तुम्ही कितें शिकल्यान, तुम्ही खरें ते उतरा प्रमाणे चलतात, ते उतर पाळटात, कित्याक त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा म्हाका सांगता, बाबा आतां मातशें फुडें शिकूंक जाय, तो उजो पेटोवन दवरूंक जाय, तें आतां फुडें सांग. कित्याक पयली वस्त तुवें सांगल्यार ती करशीत जाल्यार तेन्ना दुसरी वस्त सांगूंक जाता. पूण पयली वस्त करूंक ना जाल्यार आनी कितें सांगून कितें फायदो? कितेंय सांगलें जाल्यार ती फकत आयकतली, दुसऱ्या कारणान सोडटली. म्हणजे आमी बिश्टें आयकलां, आमी तें रेकॉर्ड केलां, तें आमी युट्यूबाचेर घातलां, पूण तें उतर खरेपणी म्हज्या काळजान गेलां आनी हांवें ताजे वयर थाराव घेतला, डिसिजन घेतलां की ह्या उतरा प्रमाणे हांव चलतलों. हें उतर पवित्र आत्म्याचें वा ब्रदर विन्सनाचें. पवित्र आत्मा. आयकतात म्हज्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही. वय brother. म्हणटच जेन्ना आमी आयकलां की आमी ह्या फायर एक्सटिंग्विशराक पयस दवरूंक जाय, आमचो उजो पेटोवन दवरूंक जाय, कितल्या जाणांनी हो थाराव कालच्या बुधवार दीस घेतलो. हांव बाकीचें शिकयना, बाकीचें हांव विचारना, हे सगळे म्हयने इतलीं वर्सां आमी शिकता ताजे वयर हांव कांय सांगिना. पूण हांव फकत सांगता, बुधवारा दीस आमी जें आयकलां ताजेर कितल्या जाणांनी थाराव घेतला, प्लीज म्हाका सांगात. ते फुडें सांगपाक आतां आनी म्हाका उमीद पासून ना, पवित्र आत्म्याक उमीद पासून ना म्हजे भितर कितें तुमकां सांगपाक. ब्रदर एक सांगता. पळय, सांग बाय मारिया, सांग, तुमी उलयात. म्हाका there was a problem आमी कॅनडा आनी तेन्ना सामकें problem जालें. Okay, I was only controlling the tongue, so I don't wanted to create problem. Okay, ladies, आमी सगळे आमी without any complaint I used to do. My husband also everything. मागीर आमी आनी जे टेस्टिमनी हांव आयकतां ते हांव म्हजे चेडवाक आनी सन इन लॉ आसतालो तेका सांगताली. तो आमी इंडियेक येयल्या उपरांत तेणें सांगलें तुजी माय गॉसिपींग करताली म्हणून म्हज्या चेडवाक. ओके, होली स्पिरिटान म्हाका सांगलेलें वॉट एवर इज हॅपन हियर, तूं कांय तोंड उखलूं नाका, जस्ट ऑफर, आय वील टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. So I went according to that. They also came, in-laws came here, finished nothing. They didn't say anything. She knew everything. म्हणजे तुजेर इल्जाम घातलो की तूं गॉसिप कोत्ताय म्हणून. Because I'm पूण तूं गॉसिप करिनाय, तूं फकत जे उतर आयकलाय त्या प्रमाणे तूं ताच्या बऱ्यापणाक सांगताय. wait, right. Okay. So Okay. I went silent. You say anything, whatever you want, but Holy Spirit told me not to open your mouth. I will take control of everything. I will show you the way. तेणें मागीर तें अशें म्हणलें म्हाज्या चेडवान. मागीर म्हणलें मम्मी पळय तो हें म्हणलें आनी तुजे मायन म्हाका रडयलें. I said, I did any gossiping regarding whom I did gossiping. You tell me. I listen. But no lies, and I always tell. Even I tell him, because lies after lies. I said, see, एक दिन serpent, Adam, Eve was tempted by lies. That is the biggest sin. I said, because of the sin, तेवान घेतले आनी तो संवसार येयलो आमकां पोतून वचोंक नाका पोत. So I explained to him. आनी तो 2 बायबल वाचता. Okay, but understanding na, when there is no understanding of the word of God, I didn't say this. I didn't say to him. But only suddenly what happened, he called his mother, little talk व्हडलें जालें. I told him, I never gossip. You tell me about who. I share the word of God because this is how we learn. I say, आमी पयलीं भुरग्यान word of God नासली. आतां आमी शिंगतात. So we share with the children. That's what I shared with you. If you are not interested, you could have told me I don't want to listen. Finish. ते आतां होली स्पिरिटान म्हाका तोंड मातशें हांगा उखडचें पडलें. To tell the truth. बरें. बाय मारिया, एक Yeah. वस्त हांव तुका हांव उलोवं आतां, हांव उलोवं. वय. पळय, घरच्यान ओके, आमी तांकां शर्माव दिवच्या सुवातेक आमच्या कोन्यांनी आमी तांकां शर्माव दिवंक जाय, शिकोवन दिवंक जाय. वय. समजली तूं हांव कितें सांगता तें? वय. घरच्यांक म्हणजे तुज्या गोरकाराक, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या नातवांक तुज्यान शिकोवन दिवंक जायना. ती तुजी सगळी फायल भायर काडटली. तूं अशें करताय,
तूं अशें उलयताय कित्याक आमी करची ती सगळी आमची फायल तांच्या मनान आहा वय की ना वय म्हणटोच घरच्यांक आमी कशे भाशेन देवाचें उलोवंक जाय उतरांनी न्हय कोन्यांनी कोण्यांनी हांव तुमकां एक गोवायकीत सांग 2 सेटिंग दीस पयलीं एक्झाम्पल न्हू एक्झाम्पल सेट एग्जाम्पल दिता 2 दीस पयलीं म्हज्या घरान आतां आमची सगळीं भुरगीं भायर आहात 2 दीस पयलीं फकत म्हजी मिसीस आनी हांव घरा आसता आनी हांव म्हजे मिसिसाक केन्नाच हांव तुजे कडेन देवाचें उतर सांगिना हांव फकत कोन्यांनी सांगता कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगना तुज्या घरच्यांक तूं केन्नाच तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांक ल्हान आसतना आमी सांगताले पूण आतां तांकां केन्नाच सांगिना आमी फकत आमी शेअर करता 2 दीस पयलीं कितें जालें कुजनान आमच्या जाग्यार एक फ्रीज आहा हांवें तो फ्रीज काडलो आनी दुसऱ्या कोनशाक घातलो कित्याक सकयल सगळो कचरो आहलो हांव तुका फकत एक उदाहरण दिता ओके तो काडलो आनी दुसऱ्या कोनशाक घालो आनी दुसऱ्या कोनशाक कितें आहलें तें आनी दुसऱ्या कोनशाक घातलें म्हजे मिसिसान कांय म्हणूंक ना तिका दूख भोगली कित्याक कुजनाचें काम तिजें न्ही ती काम करता आयज सकाळीं ती म्हाका म्हणूंक लागली म्हाका तुवें कितें केलें तें म्हाका खूब राग येयलो पूण हांवें तुका कांय म्हणूंक ना पूण काल राती तिणें म्हणलें म्हाका की तो फ्रीज तो तुजो दवरलाय तो जाग्यार दवरशी जाल्यार बरो हांवें म्हणलें तिका त्या जाग्यार दवरचे सुवातेक हांव थंयसर मायक्रोवेव घालूंक सोदतां मायक्रोवेव आनी आमी न्हिदोंक गेल्या सकाळीं जेन्ना उठली ती म्हणली पोत्तून हांव कुजनान येतकूच हें सगळें पळयतच म्हाका बरें दिसना हांवें म्हणलें तुका बरें दिसना जाल्यार तुवें म्हाका कित्याक सांगूंक ना त्याच वेळार वेळ काडिनासतना ज्या जाग्यार फ्रीज आहलो तो हांवें पोत्तून घातलो आनी ज्या जाग्यार हांवें दुसरें कितें काडलेलें तें पोत्तून जाग्यार घातलें ती एकदम खुशाल जाली आतां हांव तुमकां सांगता म्हज्यान म्हणूंक जातालें ना म्हाका ही हांगा जाय आनी हांवें ती जाग्यार केलां आनी म्हज्यान जास्टिफिकेशन दिवंक जातालें ती म्हाका सांगलें कुजनाचें काम म्हजें तुवें शिफ्ट केलां जावन तितो करपाक पूण तें पोत्तून जाग्यार घालूंक जाय आहलें पूण हे ल्हान वस्तूंनी जेन्ना तूं खालतो जाता तिका खुशाल दवरपाक तूं चड तूं म्हणिना हांव आतां गोरकार म्हाका अशें जाय आनी डिस्कशन नाका तो फ्रीज ज्या जाग्यार तिका खुशालकाय ती काम करता म्हणून हांवें काडलो आनी जाग्यार दवरलो म्हज्यान आतां जाय जाल्यार देवाचें उतर घेवन यू शूड सबमीट टू युअर हजबंड आनी अशें तेंचें करून म्हज्यान एक शिकवण दिवंक जाता तिका नो नो ना म्हज्यान दिवंक जाता की ना जाता म्हज्यान दिवपाक हांव तुमकां दिता जाल्यार म्हज्या बायलेक दिवंक जायना दे पूण तें जाणा न्हू ब्रदर शी इज इन द वर्ड ऑफ गॉड न्हू हांवें शिफ्ट केलां म्हणून म्हाका आतां तें जस्टिफाय करपाक म्हज्यान देवाचें उतर शिकोवंक जायना आनी तिका सांगूंक धरूंक जायना वय तें केलेंय जाल्यार हांव जिखतलों कित्याक हांव पवित्र आत्म्यान आहा पूण ती खुशाल आसतली ना पूण जेन्ना तो फ्रीज ज्या जाग्यार आहलो पयलो हांवें दवरलो शांती येयली सगळें काबार जालें तेच भाशेन जेन्ना आमची भुरगीं आमच्या बरोबर आहात ती काजार जावंक ना आयकताय बाय मारिया वय ब्रदर जेन्ना आमची भुरगीं आमच्या बरोबर ती काजार जावंक ना आमकां एक हुकूम आहा म्हणजे आमकां ती ऑथॉरिटी आहा आमच्या भुरग्यांचेर तांकां सांगपाक तुमी अशें करूंक जाय तुमी मागण्यांनी करूंक जाय तांकां तूं अशे भाशेन करनाका तुजो रूम कर कित्याक ती आमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या जबाबदारीची सकला आहात एक पाटी ती काजार जाली आमकां तो हुकूम तांकां कितें सांगपाक उरोना कित्याक तो No. हुकूम आसता फकत तिच्या गोरकाराक वय हांव समजता ब्रदर हांवें तेका हें ना ना हांव काबार कोत्ता बाय मारिया म्हणटोच एक पाटी तुजी धूव एक पाटी तुजो पूत काजार जालो तांकां जे भाशेन करूंक जाय तांकां कशें करूंक जाय तांकां दोनपारचें जेवण सांजे खावंक जाय सकाळचो नाश्तो इकरांक करूंक जाय रूम तांचे भाशेन कसो दवरूंक जाय तांकां पीठ तांबडो घालूंक जाय तें तांचें तांच्या जिवितांत मेतेर जावपाक बरें न्हय कित्याक खूब
पाय माय आपल्या भुरग्यांच्या काजारी जिवितान मेतेर जातात आणि ह्या ल्हान वस्तूक लागून गैरकोमेस जाता. Wait, I understand, brother. Samjhauta. I don't interfere in their marriage. Even my Hmm. son marriage, I don't interfere. But only this example I said. I share ना testimony कशी आसा आमची testimony सांगपाक ते भाशेन testimony हांव म्हजे चेडवाक सांगता, not for him. ताका interest ना, because I know he's not interested. He's in logic and he thinks, okay, whatever it is, it's God's gift. I always tell them, God give, thank the Lord. Thank the Lord. I don't sense it. But then I know, brother, so that he's in fault, whatever it is, I don't know, Holy Spirit knows, but then they turn karun badla. That's why I said, I don't want to open my mouth, but Holy Spirit told me, I will see that. You don't say anything. But then, but आपण आता तुवें म्हटलें न्हू त्यापासून what was that? Because of that, I have to tell you. Others, I don't share with anybody, ना with my husband and me. बाय मरिया, एक पाय माय आपल्या भुरग्यांचो सदांच मोग आसता. ती काजार जाली ती शामाई पासून जालेल्या माय की माय पाय तो बाय Wait. ते आमच्यान विसरूंक जायना. पूण कारण कितें, एक पाटी ताचें लग्न जालें, एक पाटी तुज्या घरांतली भायर गेली, ती आतां तुवें तुजे दुवेक आतां गोरकारा कडेन दिली, ती आतां एक जाली, तांची एक फामील कॉमेस जाली. तांकां आपलें जिवीत कशे भाशेन चलोवंक जाय तें तांकां चलोवनी. तुजी जबाबदारी काबार जाली. ज्या दिसा तूं तुजे दुयेक वा तुज्या पुताक काजार करून दिताय त्या दिसाथान पाय माय तांच्या जिवितान मेतेर जावंक जायना. वय तुज्यान गोवायकी दिवंक जाता, तुज्यान सांगूंक जाता की अशें म्हज्या जिवितान घडलां, तांकां आयकोनी, पूण ते गोवायकी दिल्या उपरांत तुमी अशें करूंक जाय आनी तुमी अशें केलां आनी अशें करूंक जाय हें सांगपाची गरज ना. कित्याक ह्या वस्तूंनी वय ती धूव तुजी, पूण तिचो गोरकार तुका माय म्हूण मानचो ना. तिचो गोरकार, तुज्या दुयेचो गोरकार तुका माय म्हूण, तूं सासू माय, सारकें? Wait. तूं माय हाडली जाल्यार त्या भुरग्याची तो तुका माय म्हूण मानतलो. तूं म्हणटा हें सासू मायन सांगना, हें मायन सांगना, म्हज्या बऱ्याक सांगना. पूण जो दीस येतलो जेन्ना तूं ताका मोगान तूं ताका एट्रॅक्ट करतली, म्हणजे फकत ताका मोग दितली, आनी दे वील रिस्पेक्ट यू नॉट एज मदर इन लॉ बट एज अ मदर, बिकॉज यू आर गिवींग देम लव. त्या दिसा तुका ती रायट दितली तुज्या जिवितान तुवें उलोवपाक. आयकतात तुमी? Wait, brother, wait. म्हज्यान खंयच्या इगर्जेन वचोंक जायना आनी पाद्रीक सांगना आयज तूं शर्माव दिनाका, आयज हांव शर्माव दितलो. हांव आतां बस्तारा रावता, म्हज्या पाद्रीगारा कडेन वचोंक जाता आनी ताका सांगूंक जाता, फादर हांव रितीर करूंक सोदतां आनी तुज्या आयताराच्या मिसाक तूं शर्माव करूं नाका, हांव शर्माव दितलो. म्हज्यान ताका सांगूंक जाता? No. सांगूंक जायना. ताणें म्हाका तें परमिशन दिवंक जाय, ताणें पयलीं म्हाका आयकोंक जाय, ताणें म्हाका पयलीं म्हाका ताका कॉन्फिडन्स मेळोंक जाय की हांव तो म्हाका चान्स दिवंक शकता वा ना तो. ही हॅज टू गिव मी द परमिशन टू स्पीक इन टू हीज लायफ. तेन्ना की म्हज्यान उलोवंक जाता. तेच भाशेन आमकां बी पाय माय जेन्ना आमची भुरगीं काजार जातात, आमी तांच्या जिवितान मेतेर जावंक जायना. घोवायकी दिली बरी आहा, पूण तांचें जिवीत कशे भाशेन चलोवंक जाय तें आमच्यान सांगूंक जायना. आमी बऱ्याक पासून सांगलें, आमी फकत तांचे पासत मागणें करूंक शकता. कित्याक ह्या कारणा लागून पाय माय वा सासू माय वा सासूबाय ते मेतेर जाता म्हणून खूब लोकांची काजारी जिवीत पिड्यार जालां. Wait, brother, I know. आयकोताय बाय मरे, हांव म्हणना तुजें इंटेन्शन तें कितें तिचो कूस घालपाक वा तिचो कितें वायट जावपाक, पूण जाणय, इट इज Wait. नॉट अबाउट वॉट यू इंटेंड डुईंग, इट इज हाऊ दे परसीव इट, हाऊ दे रिसीव इट. Yeah. आयकोताय तूं हांव कितें सांगूंक सोदतालें? Wait, thank you. Wait, brother. येस. तेच भाशेन जेन्ना हांव देवाचें उतर शिकयतां, आय एम नॉट हियर टू सी
that I'm not. This is not a husband-wife relationship, or this is not about. This is not. This is my. This is the Holy Spirit giving me the authority to speak into your life because you come to this class. ह्या क्लासीक येयल्यान आनी तुमकां सोच सांगपाक ही म्हजी जबाबदारी जाता पवित्र आत्म्या उदेशी. तुमच्यान उतर आयकोंक जाता म्हणून जाता. तूं कोण आमकां सांग म्हाका नाका येवपाक. देखून खूब लोक आतां येना ह्या क्लासीक. जेन्ना आमी कॉमर्स केल्लें सुमार 5-4 वर्सां पयलीं कितलो लोक येतालो 30, 35. मागीर कमी जालो 10-15. तेचे उपरांत थोडो 2 दीस येयलो हो कोण आमकां सांगपाक हो आमकां व्हडलो सांगता भाशण दिता. नाका आमकां येवंक. म्हणजे तुमच्यान असो डिसिजन घेवंक जाता पूण देवाचें उतर चेंज जावचें ना. सोत कितें तें पवित्र आत्म्यान सांगूंक जाय तें चेंज जावचें ना. म्हणजे तो चॉयस तुमकां आहा येवपाक वा सोडून वचपाक. येस और नो? Yes, brother. जेन्ना खालतो रावता तें उतर हांव आयकता आनी म्हणटा पवित्र आत्म्या होय जें तूं म्हाका सांगताय विन्संटा वरवीं हांव जाणो की हांव तें उतर पाळिना. आयज तें म्हाका मातशें नेटान उलयल्या म्हाका सुपाटी दिल्या. हांव म्हजें मन बदलतां आनी हांव उतरां प्रमाणे चलोंक आयज हांव थाराव घेतां. तेन्ना हांव खालतो जातां. I become humble the day I make a decision to live by the word of God. In Jesus. Hallelujah. कोण आमेन पासून म्हणपाक ना सगळीं म्हजे Hallelujah. आयज Hallelujah. कोण तुजे कडेन उलोवंक तयार ना. And brother, हांव स्वताक उलोवंक भियेना. Because Jesus is the way, the truth, and the life. आमेन. I am not scared. कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो. What is truth is truth. What is written in the word of God? Yes, I will do. बरें तुमी आतां आयज म्हाका शिकोवन दिवपाक म्हाका उमेद ना पूण हांव तुमकां एक गोवायकी दितां. दिवं? जाणा कितें म्हणलें? Wait, 2 brother. दीस पयलीं एक भयण म्हाका म्हज्या बायबल क्लासीक येता बँगलोरथान. तिणें म्हाका फोन केलो 2 दीस पयलीं म्हणून लागली एक दादलो आहा ताचें काजारी जिवीत एकदम पिड्यार जालां. ताचें काजारी जिवीत जालें 2010. आतां ताच्या बायलेन ताका डिवोर्स दिला. 2 भुरगीं आहा ताका आनी तो आतां एकटो आहा. माय बरोबर रावता. बायल खंय आहा ती नको पूण बायल ताका भुरग्यां बरोबर येता मेवपाक. आनी वो आतां एकदम रागबोर येता ताचे बायले बरोबर. उलयना बायले बरोबर भुरग्यां कडेन उलयता जेन्ना ती येता ताका घेवन घेवपाक. पूण खंय रावतात कितें कोत्तात तें तो नको. आनी हे बायलेन जी म्हजे क्लासीक येता तिणें म्हणलें वो एक भाव असो आहा ताका त्रास आहा आनी हांवें तुजे विशीं ताका सांगलां उलोवपाक. म्हणटच काल दनपारां ताणें म्हाका फोन केलो आनी हांव ताचे कडेन उलयतां. लॉंग स्टोरी हां खूब लॉंग स्टोरी म्हणजे वरभर हांव ताचे कडेन उलयतालो फोनाचेर. तो आहा बँगलोर हांव हांगा. आनी तो इज्रायलाक आसलो. तो थंयसर काम करतालो 2007. 3 वर्सांनी तो काजार जालो. एका वर्सान आपली बायलेक व्हेलो थंयसर इज्रायल गांवांत इज्रायला आनी थंयसर ताची बाय गोरबेज जाली. हांगा एक भुरगें जालें आनी जेन्ना तें भुरगें सुमार 2 वर्सांचें जालें तेन्ना ती आतां पोत्तून येयली. कित्याक आतां तिका कितें विजाचो प्रॉब्लम आसलो कितें ती पोत्तून येयली. पूण तो म्हाका सांगता म्हजी बायल 1 म्हयनो जाल्या उपरांत काजार जाल्या उपरांत म्हजे बरोबर झगडीं कॉमेंट्स करूंक लागली. 1 म्हयनो जाल्या उपरांत 2010 झगडीं कोत्ता हें कोत्ता तें कोत्ता फोनाचेर आजून पासून येवंक ना इज्रायल गांवांत आनी झगडीं कोत्ता हें कोत्ता खूब जाता. तुवें कितें केलें? हाचे कडेन कशे भाशेन हांव उलोवं? हाचें लग्न 1 म्हयनो जाला हानीमून जालो आतां इज्रायलाक गेला चिंता तिका विजा घेवन हाडपाक. हें अशें उलयत शेकी 1 वर्स जाल्या उपरांत ताणें आपले बायलेक इज्रायली गांवांत हाडली. तिचोय जोडी जाली. जोडी येता जाता तितले म्हणसर ती गोरबेज जाली म्हणजे तिचें प्रेग्नन्सी जाली. भुरगें जल्मलें
आणि 1 वर्स जाल्या उपरांत कितें विजाचें कितें प्रॉब्लेम जालें आनी ती इंडियेक येयली. 2 वर्सांनी तो पोत्तून गेलो. पोत्तून ताची बायल गोरबेज जाली. दुसरें भुरगें येयलें. दुसरें भुरगें येयल्या उपरांत अजून पासून ती आतां पोत्तून येना इस्रायलाक, कित्याक आतां 2 भुरगीं आहा, विजा मेळोना. तो पोत्तून गेलो आनी जोगणी फोनाचेर ती आतां तिचो आपल्या त्या चेड्याच्या माय बरोबर रावताली. मांयक मारताली ती, झगडीं कोत्ताली, कितें जाय तें कोत्ताली आनी खूब वस्तू म्हणजे सारकें जायना तें. आनी तुमी आयकत जाल्यार म्हणटली ही कसली सून बाय कशी कोत्ता घरा, आपल्या सासूमांयक अशें कित्याक कोत्ता. तो सांगता, तो आपली इस्टोर सांगता. शेकी 2017 न्हय, 2020 ते बायलेन ताका सोडलो, तें घर सोडलें आनी 2 भुरग्यांक घेवन ती आपल्या मांयच्या घरा गेली. जेन्ना तिच्या मांयच्या घरा गेली, हें सुमार घडलें 2019, ओके, कोवीड जावचे पयलीं. जेन्ना तिणें तिका सोडली, हो पासून आनी डिवोर्स दिलो त्या गोरकाराक. वो इंडियेक येवंक सोदिना, कित्याक ताच्या आजोगान सांगलें तूं येनाका, ती आतां आजोगार आहा जाल्यार हें तें कोत्तेलें. आनी तो सुमार 5 वर्सां, ना 5 वर्सां न्हय, 6 वर्सां 2019 to 2025 इंडियेक येवंक ना. इस्रायली गांवांत सुमार 6 वर्सां काम करीत लागलो. पूण 6 वर्सां काम कोत्ता, बायल आतां गेल्या भुरग्यांक घेवन दुसरे कडेन, आनी तो दुडू धाडटा, हें सगळें कोत्ता. पूण तो आतां ह्या 6 वर्सांक बायले कडेन उलयना, फोन करिना, फकत दुडू धाडटा. कित्याक तो रागार आहा तिच्या बायलेचेर, कित्याक ती आपल्या मांयक सोडून भुरग्यांक घेवन गेल्या. तुमी सोजमल्यात इतले पर्यंत सोजमल्यार कितें सांगता तें? होय ब्रदर. ओके. हें सगळें सांगल्या उपरांत ह्या जानेराक 2025 ताणें शेकी 6 वर्सां, सुमार 7 वर्सां जालीं तो पोत्तून येता. पोत्तून येतकूच तो आतां बायलेक मेवता, भुरग्यांक मेवता, पूण तो ताचे बायले कडेन उलोवंक सोदिना. भुरग्यांक उलयता, भुरगीं ताचे बरोबर आहात. आतां एक जाणा सुमार 7-8 वर्साचें, दुसरें सुमार 5-6 वर्साचें. आनी तो भुरग्यां कडेन उलयता, पूण ती ताचे बरोबर रावनात, मांय बरोबर रावतात. आनी ताणें ह्या 5 वर्सांनी दुडू धाडीत वेतालो, कित्याक भुरगीं आसलीं, धाडपाचें पडटालें. पूण तो बायले कडेन उलयना. आनी तो आतां म्हाका सांगता, म्हाका म्हजे बायले कडेन पोत्तून संबंद दवरूं नाका, म्हाजी भुरगीं जाय म्हाका. पूण तिणें आतां एक्स पार्टी तिका डिवोर्स दिला कोर्टान. हांवें ताका सांगलें, तुका तुजी बायल सामकी स्ट्रेट आहा, तिणें दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद ना, तिणें कांय अशें करूंक ना. म्हणटच हांव आतां ताचे कडेन उलयतना हांव पवित्र आत्म्याक विचारता, बायल कितें मिनी कांय करना, म्हणजे दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरिना, फकत ही मातशी कितें जोगडीन चलता, पळय ना, फोनाचेर चलता. तिणें घर सोडलां, तिका सासूमाय बरोबर रावंक जायना. हांव नकळो कितें पूण ती विश्वासी बायल, म्हणजे ती तिच्या गोरकाराक सोडून दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरना असली बायल न्ही. आनी तुमी जाणो, डिवोर्स फकत जाता केन्ना, जेन्ना एक बायल ओ एक घोव काजाराचें जिवीत सोडून दुसऱ्या दादल्या बरोबर, दुसऱ्या बायले बरोबर संबंद दवरता. तुमी जाणा तें, वय की ना? Divorce is only possible on the grounds of what? External affairs. Huh? Adultery. Adultery. Very good. Adultery. म्हणटच हांव आतां पवित्र आत्म्याक विचारता, बायल हाका कित्याक सोडटा? बायल हाका कित्याक सोडटा? पळय, झगडीं चलता, तो थिंचर आहा फोनाचेर,
तो पयशे धाडटा कित्याक जोडी जाता. आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका ताका एक प्रश्न विचारपाक सांगलें. आनी तुमी जाणो कितें सांगलें ताका विचारपाक? कोण म्हाका सांगूंक शकता? हांव तुमकां विचारता, तुमच्यान कसलो प्रश्न विचारूंक जाता. हांव तुमकां मातसो चान्स दिता विचारपाक. कसलो प्रश्न तुमकां दिसता पवित्र आत्म्यान म्हाका विचारलो ताका सांगपाक? Ask him if he is त्याच्या having बरोबर हां? त्याचे संबंध दुसऱ्या बरोबर आसात की ते? शाबाश बाय जासिंता, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. देव बरें करूं. हांवें ताका विचारलें, बाबा म्हणलें, म्हाका तूं एकटो आहाय तिचो, कोण आहा तुज्या सायडीक? म्हाका सत्य सांग. हांव तुका कॉन्फिडेन्शियल कोत्ता. आतां तुमी नकळो कोण तो, देखून हांव तुका एग्जाम्पल दिता. पूण कोण तो, नांव कितें तें हांव सांगचो ना. म्हणटच हांव तुका एक विचारता, तुवें काजार जावच्या पयलीं खंयच्या बायले बरोबर संबंद दवरलेलो? आनी आतां काजार जावन तुवें खंयच्या बायले बरोबर संबंद दवरलाय? ओगी रावलो. 30 सेकंड कांय जबाब ना. हांव कित्याक ओगी रावलो? हांवें म्हणलें, बाबा तूं ओगी रावलाय कित्याक? तो म्हणूंक लागलो, काजार जावच्या आदीं म्हजी एक गर्लफ्रेंड आसली, तिचे बरोबर फिजिकल रिलेशनशीप आसलें म्हजें. ओके म्हणलें, कितें जालें? ना, म्हाका काजार जावंक जालें तिचे कडेन, पूण तिणें म्हाका सोडलो आनी ती काजार दुसरे कडेन जाली. पूण जालें, जावं, सोडलो म्हाका, जालें. तेन्ना हांव इस्रायलेक वचोंक नासलो, हांव इंडियेक आसलो. बरें जालें म्हणलें. ती गेली, काजार जालें, तुवें त्या पातकाक तिणें बॉक्सांनी मागलें. पळय हांव कुमसाराक गेल्लो. ओके, बरें जालें. म्हणलें, ओके. आतां तूं काजार जाल्या उपरांत खंयच्या बायले बरोबर संबंद दवरलाय? हय म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें, कोणा बरोबर? ना म्हणूंक लागलो, एक बायल आहा तिंचो इस्रायलीची, इस्रायल गांवांत. हांवें म्हणलें, त्या गांवाची? ना, इंडियेची, दुसऱ्या स्टेटाची. आनी ती तिचो घोव इंडियेक आहा, ती एकटी ह्या तिजोर काम करता. आनी तिका हांवें म्हज्या घरा आपयली. बायल हांगा इंडियेक आहा आनी तिका म्हज्या घरांत दवरली. आनी सुमार 5 वर्सां तिचे बरोबर हांव जियेतालों. आनी घोव बायला भाशेन आमी जियेताले. हांव कितलीं वर्सां? 5 years. कोण नको. पूण तो त्या बायले बरोबर, जी काजारी बायल आहा तिचे बरोबर तो संबंद दवरता. आतां ताची बायल इंडियेक जाणो? हांव विचारता, तिची बायल जाणो? आनी तो सांगतलो? ना. पूण जाणें म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमी काजराचो साक्रमेंट तोडटा आनी दुसऱ्या बरोबर संबंद दवरता, सैतानाक लिसेन्स मेवता, पदवी मेवता तुज्या काजराचें जिवीत पाड घालपाक. म्हणून सैतानान तिच्या मनान, तिच्या बायलेच्या इंडियेक हाडली ती, तिच्या मनान घातलें की हो म्हजो घरकार, ताचे बरोबर म्हाका रावपाक नाका, ह्या घरकारा बरोबर नाका. आनी तिणें घर सोडलें. ती बायल नको की हो तिजो घरकार अविश्वासी म्हणून, म्हणजे एडल्टरी कोत्ता म्हणून. पूण काल ताणें म्हाका फोनाचेर सांगलें. हांवें ताका विचारलें, तूं कुमसार जालाय? पळय ब्रादर, हांव पाद्री कडेन गेलो. हांव पोत्तून हांगा आतां 5 वर्सां जाले उपरांत, सुमार जानेराक फाब्रेलाक जेन्ना पावलो, हांवें कुमसार जालो. हांवें पाद्रीन कितें सांगलें? पाद्रीन म्हाका सांगलें, आरे बाबा तें पोत्तून कोन्न नाका, पोत्तून तो संबंद दवरया. आरे संबंद आतां कितें दवरूंक जाता? ताणें तिका सोडल्या आनी तो आतां इंडियेक येयला. तुज्यान वचून कुमसार जावंक जाता आनी तें सगळें काबार जाता? बरें, हांवें ताका सांगलें, समजा तूं आतां बिश्टेंकीचो भायर काम केलें, ग्रावंडाचेर खेळलोय, तुका कितें सुट्टलें? तुका कितें येतलो? दूड. घाम येतलो न्ही? घाम येतलो की ना? स्वेटींग जातलें की ना? येस. कुडीचो वास मारतलो की ना? म्हणून तुवें हय. कितें करूंक जाय? वचोन धुवपाक. कितें न्हावपाक. करूंक जाय? एक बात घेवंक जाय, न्हावपाक न्हावंक जाय न्ही, वय की ना? हय ब्रदर. होय. आनी नाल्या उपरांत
तुजी सगळी जी कोयर आहा, जे घाम आहा, वास आहा, तो सगळो वेतलो. बरो शाम्पू मारून, केंसाक मारून, बरो साबू मारून, आतां बरो नितळ जालाय तो. तुका दिसता जेन्ना तूं अशें पातक कोत्ताय, दुसऱ्या बायला बरोबर 5 वर्सां एके बायले बरोबर संबंद दवरताय, तुका दिसता फक्त कुमसार करून तुजें आतां सगळें तुजें काबार जालां. आनी ताका आनी एक गोश्ट सांगली. हांवें म्हणलें ती बायल जी तूं तुजे बरोबर संबंद दवरतालोय, ती बायल दुसऱ्या बरोबर संबंद वय म्हणूंक लागलो. ती बायल आमी सुमार 4-5 दादले तिचो ते रूम घेतलो, थिंचर आमी रावताले. ती बायल म्हजे कडेन येताली, ती बायल दुसऱ्या कडेन वेताली, ती बायल आनीक बायल खंयसर वेताली. पूण तिका जागो आहलो. आमकां आतां फुकट हांगा मेळोन आमी बायल मेळ्ळा, गाय आमचे कडेन दूद आहा मेळोवपाक न्ही, म्हणून आमी तिका ती हांगा दवरली. 5 वर्सां तो असलो संबंद दवरलो. आतां पळयात म्हज्या भयणीनो, जेन्ना एक बायल 20, 25, 30 दादल्यां बरोबर संबंद दवरता आनी तेन्ना एक काजारी मनीस तिचे बरोबर संबंद दवरता, तुमी जाणो कितले देंवचार ताचे भितर गेल्यात ते. Praise God. आमी समजता की इट्स जस्ट अ फिजिकल एक्ट, कॉन्डम घालो कितें घालो, वी थिंक इट इज जस्ट अ फिजिकल एक्ट, बट इन द स्पिरिच्युअल शी इज pouring demons inside of him. She has poured demons. She is the spirit of Jezebel. जेन्ना कोण लग्न करता, they become one. A man leaves his father and mother, unites with his wife, they become one. तुज्यान संबंध कोणा बरोबर दवरूंक जायना, कित्याक जेन्ना तूं दुसऱ्या बरोबर संबंद दवरता, तूं तुजें काजार जिवीत तोडटाय. गोरकारा बोटीचेर, गोरकार लंडनाक आहा, हांव एकटी हांगा आहा, म्हज्यान कोणा बरोबर संबंद दवरूंक जाता, कोण नको, मनीस नको. पूण तुवें ओत्मीक संवसारान तुजें काजारें जिवीत तोडलाय, कित्याक तुवें लिसेंस दिलाय सैतानाक, आनी सैतान तुजें पाड घालतलो. ही खबर हांवें ह्या दादल्याक दिली. तूं त्या बायलेक म्हणनाका तें सोडल्या, तूं रागार तिजे जायनाका. जबाबदार जावन आसा तूं. यू आर द कॉज ऑफ युअर ब्रेकडावन ऑफ युअर मॅरेज. गोरकारा बरोबर बायले बरोबर झगडीं बिगडीं जातात, पूण झगडीं जाली बरोबर जातात. पूण तुवें कितें केलें, दुसऱ्या कोणाचे बायले बरोबर तुवें संबंद दवरलोय, आनी ती बायल कितल्या दादल्या बरोबर संबंद दवरता, आनी ते दादले आनी दुसऱ्या बायले बरोबर संबंद दवरता. इतले देंवचार भरल्या. इट्स अ क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट ऑफ डिमन्स. आनी म्हज्या भयणीनो, जेन्ना ह्या दादल्याक हांवें सांगलें, तूं आतां म्हणनाका की म्हाका ती बायल नाका, तिणें म्हाका सोडल्या, हांव उलोवंच ना. तूं आयज देवाचें बोगसणें माग. तुका डिलिव्हरन्स जाय. तुजे भितर जे भितर आहा, तुजे भितर वीक जे आहा, तुजे भितर जे सैतान पडल्या, देंवचार पडल्या, 1 न्हय 2 न्हय, हजारांनी देंवचार तुजे भितर आहात. आनी यू नीड अ डिलिव्हरन्स. जाणें म्हज्या भयणीनो, दूख भोगता म्हाका सांगपाक. जेन्ना कोण अशें एका पाद्री कडेन वेता, आमी कितें सांगता तांकां, बाबा आमी पार्टी करनाका. आमच्यान जें हांवें तुमकां आतां सांगलां, कितें देंवचार येतात, कशे भाशेन येतात, ताका कशें डिलिव्हरन्स जाय, हें आमी तांकां सांगता. हांव विचारता तुमकां, हें आमी मनशांक सांगता हें? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, आमी तांकां सांगता की हें फकत कुमसार जायना, तुका आतां डिलिव्हरन्स जाय. यू हॅव टू बी, युअर डिमन्स हॅव टू बी कास्ट आउट ऑफ यू. देंवचार तुजे भितर आहात. आमच्यान सांगूंक जाता? आमी आमच्या लोकांक हे अशे भाशेन जी येतात तांकां आमी आदार करूंक शकता? आमीच नको कशे भाशेन देंवचार काडपाक. कशे भाशेन आमी तांकां सांगता, आमी बी वळखना, पाद्मेशाक चल्ले 2-3 नमाज बरे कर, आनी 3 आमच्या बाबा कर, आनी तुका आनी परतून वचो नाका, तितलेंच सांगता. हें सांगून
भितर देंवचार पडल्यात हे सगळे दुसऱ्या बायलां बरोबर संबंद दवरून हे फकत मागण्यांनी आनी कुमसार करून भायर वतात? हांव विचारता तुमकां, होय वो ना? No, brother. No. Exorcism जाय. Deliverance जाय. देखून म्हज्या भयणीनो, मातशी आमी उठुया. लेट्स वेक अप. आमी धर्मान बुडल्या. जो लोक अजून पासून संबंद देवाशी ना, असल्या लोकां बरोबर आमी आयकोंक येता. निमाणो काळ जावन आसा हो. दीस इज द लास्ट डेज. देखून आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी घट जावपाक गरजेचो. जो लोक पवित्र आत्म्याच्या आदारान उलयता आनी जो कोण हांवें तुमकां सांगलेलें 2-3 सुमान पयलीं, हो काळ जावन आसा एलायजाचो आत्मो, द स्पिरीट ऑफ एलायजा. येस ऑर नो? Yes, सांगलेलें yes. की ना? Wait, brother. I told you, if anybody is going to preach, he will preach with the spirit of Elijah. All the others are false prophets. देव तुझा मोग कोत्ता, कुरपेन कोत्ता, बाबाडतान कोत्ता. This गेले. That those days are over. Now it is the spirit of the fire of the Holy Spirit. Spirit of Elijah. जो कोण आयकूंक तयार हा आनी आपलें मन बदलूंक तयार हा, तोच वाचतलो, ताचेच तारण जातलें, बाकीचे सगळे काबार जातले. असो वेळ पावला म्हज्या भयणीनो. असलो वेळ पावला. The time has come to be doers of the word so that the Holy Spirit can fall upon all flesh and help us to live a life of holiness. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. बरें, आयज आमी बंद करया. कित्याक हांवें जें सांगूंक जाय तें सांगलां, पूण तुमी मातशी तुमच्या मनान एक वस्त दवरात. वेळ पावला फकत उतर आयकोंक न्हय. वेळ पावला आमकां उतर आयकून उतराचेर नियाळ करून मनाची नडसडणी करून तें उतर पाळूंक. जितली आमी उतर पाळटा तेन्ना आमी तयार जाता तो पवित्र आत्मो आमचे कुडीचेर पडपाक, आमकां आदार करपाक, आमची कुडीन पासून एक भाग्यवन जिवीत जियोवपाक. आमी मनशांक खोशी करूंक फावना. हो काळ न्हय आमी पॉलिटिशियना भाशेन उलोवपाक. हो काळ आमकां सामकें पवित्र आत्म्याच्या उज्यान सोच सांगपाक. कित्याक हो वेळ पावला आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक एकदम गरजेचें. आयकतात म्हज्या भयणीनो? Wait, brother. आयकतात सगळीं तुमी? Praise the Lord. Wait, brother. Wait, brother. येसू कारणां. Praise the Lord. Thank you, brother. Sister Maria, you'll do the closing prayer? So, sister, you do know? Yeah. Flavi will do it. Praise God. Thank you, brother. जेजू कारणां. जेजू कारणां. Argan, brother. Thank you, brother. समजून दिवपाक मातशें. जेजू कारणां. पूण जाणा, पूण सेतन कुकू कोत्ता न्हू केन्ना. तेजे उतर आयकना जावपाक. देवाच्या उतरांचें कॉन्सन्ट्रेशन होली स्पिरिटाचेर दवरपाक. जेजू कारणां. जेजू कारणां. Zornicze Bapa, दिनवास तुका ह्या वेळा पासत जो आमी सारलो तुजें उतर आयकून तुजो ताळो आयकून आनी खरेपणी फकत उतराची ओळख आसुनूच न्हय पूण तें उतर जेन्ना आमी पाळटा तेन्ना आमी तुका तुजी खोशी करता. जेन्ना आमी फकत उतर आयकता पूण पाळिना आमी आमकांच फटयता. आमकां तुजी कृपा तुजो आदार दी दुनिया. त्या उतराक खरेपणी पाळूंक दर वेळार कितलेंय कठीण तें दिसूं ह्या निमाण्या काळार आमी आसा. आत्म्यान मनान कुडीन पवित्र रावूंक
पवित्र रावंक ही जावन दी हे जावन दी आमचे आवडे पवित्र आत्म्या ही शिकवण आमी आमच्या मनान गोड दवरून काळजीदार जावंक खालती जावंक तुजें उतर पाळूंक आमकां तयार कर आनी बापाची खुशी करूंक आमकां आदार दी हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन Amen. 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 जेजू गार्गा